कर्नाटकाची पोटवेंचणूक जाय मेरेन म्हादय हुमकळ्ळी. कर्नाटकाक कळसा भांडुराचें काम करूंक रान मेकळें. कळसा भांडुरा प्रकल्पाक बावटो दाखोवपी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराची म्हादयविशीं चिटयेचेर 12 दिसांनी गोंयच्या मिडियान इश्यू केल्या उपरांत जाप. गोंय सरकाराची भुमिका जावडेकराच्या राना पर्यावरण मंत्रालयान खंय केंद्राक कळीत केल्या. रिव्ह्यू कमिटी बसयल्या. गोंयकारांनी खंय तितल्यार थंड रावचें. ऑलरेडी जावडेकरान लेटर धाडला. आम्ही जे रिप्रेझेंटेशन दिले त्यांनी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केला. त्यांनी सांगला की थोडो कमिटीक थोडोसो टायम दी. ती कमिटीचो रिपोर्ट जो आसा एज अर्ली एज पॉसिबल जो आसा हो मेळटलो. कॉग्निजन्स घेवपाक जाय आसता तो घेतलो आनी ताज्या उपरांत तेंच्यांनी ऑलरेडी आतां तेची कमिटी बसयली. तेचो रिपोर्ट हो येतलो. म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांनी थोडी तरी वाट पळोवप हें अत्यंत गरजेचें आसा. पण हाज्या फुडें म्हणजे थेंबभर सुद्दां उदक म्हणजे कोर्टान सांगलां तेच्या व्यतिरिक्त हो डायवर्ट जावपाक दिवचो. आनी म्हाका खात्री आसा, म्हाका विश्वास आसा ऑनरेबल मिनिस्टर प्रकाश जावडेकरांचे ते योग्य निर्णय गोंयच्या दृश्टीन घेतले. ही कमिटी फक्त तेंच्यांनी जे लेटर पयलीं दिलां की तेजेर एकदां तो फॅक्ट स्टडी करतले आनी त्यानुसार आमकां ते रिपोर्ट सबमीट करतले, आमकां लेटर दितले. You are satisfied with this letter? ऑफकोर्स तेंच्यांनी सांगलां त्या खातीर म्हटलं न्ही हांवें. So others were asking for withdrawal of this letter. ऑफकोर्स म्हाजें तेच म्हणणें आसा. गोवा फॉरवर्ड एनजीटीन गेल्ले पण तेंची ऑर्डर पास जाल्या की तांकां इसी लागता म्हणून ते प्रोजेक्ट. ते आमीच सांगलां न्हू रे. ते तेंच्यांनी कित्याक सांगपाक जाय? तेंच्यांनी एनजीटीन वचून सांगपाची गरज ना. आमी सेल्फ म्हटलां. विनंती आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान कोणीच आंदोलन आनी कसलोच प्रकार करचो न्ही. ओके. ऑनरेबल प्रकाश जावडेकर जी हे फाल्यां इसी खातीर येता ते खंयसरूच व्यत्यय हाडपाचो प्रयत्न करचो न्ही. म्हादयचेर शिपणावळ हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रकल्पाक कर्नाटकाक पर्यावरणाचो ना हरकत दाखलो घेवंक जाय म्हूण एनजीटीन गोवा फॉरवर्डाच्या याचिकेचेर निकाल दिला. एनजीटी मुखार सुनावणेक गोंय सरकाराचो खंय आदवोगादूच ना. What issue is about pointing out to a judicial authority that what has happened is wrong and it has to be corrected. It is to recognize, take cognizance of a fraud committed by that government. To give a wrong letter saying this project is this, they themselves are applying. हांगा ते सांगतात की ए कॅटेगरी प्रोजेक्ट म्हणून. ते सांगतात की इट इज अ हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट म्हणून. रिवर व्हॅली अँड हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट. ड्रिंकींग वॉटराचें उतर ना हातून. मागीर एक सादें लेटर येता आनी हे सायडीन वता. ते पॉयंट आउट करतना तुजो सरकारूच ना न्हय. जो सरकार म्हणटा की आमी एक थेंबो कॉम्प्रोमायज करपा ना. सो कितें फॉर्म 1 म्हणटा. फॉर्म 1 तांणीच सांगला म्हणून ते चेंज केन्ना जालें आनी हो फॉर्म 1 तांणी विड्रॉ केलो ना न्ही. हो आसा न्ही थंय. इट्स ऑन रिकॉर्ड. सो वी आर युजींग दीस अँड वी वील रिप्रेझेंट टू देम. Next courses will represent to the MOEF. Now they are saying they are going to constitute a committee. There is no need of a committee now. Don't be so happy की only कितें committee जाली म्हणून अजाप जालें म्हणून. काय कमिटीचें अजाप ना. On the contrary, a committee is not required. It is an open and shut case. चीट फाटी घेवपाची सोडून कमिटी बसयल्या. दिल्ली चीट स्थगीत दवरिल्ली ना म्हणजे कर्नाटकाक रान मेकळें. त्या लेटर पळयतकीर अशें दिसता की आमची जी मागणी आशिल्ली ती मागणी ताणें थंयच दवरल्या. लेटर विड्रॉय करूना, लेटर एबियन्साकय दवरुना आनी ताणें म्हटलां की एक आपूण कमिटी अपॉयंट करता टू लूक इन टू द इश्यूज रेज इन डिटेल. हो खरं म्हटलें जाल्यार सारासार गोंयकारांचेर गोंय राज्याचेर अन्याय आसा सामको. आनी म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांनी प्रकाश जावडेकराचो निशेध करपाक जाय की ताणें ही हॅज टेकन गोवन्स फॉर ए रायट. आमची सगळ्यांची अपेक्षा आशिल्ली तो मिनिमम लेटर एबेयन्सा दवरतलो. एटलिस्ट हे कितें जर असले कमिटी बिमिटी करपाची आशिल्ली दॅट इज अ सेपरेट इशू. बट लेटर हॅड टू बी कॅप्ट इन एबेयन्स. समज ताका विड्रॉ करपाक डिफिकल्ट जाता एटलिस्ट यू शूड हॅव सेट द लेटर इज कॅप्ट इन एबेयन्स. वी आर अपॉयंटिंग ए कमिटी. लेटर एबेयन्साक दवरुना, लेटर विड्रॉ करुना आनी वयल्यान कमिटी घाल्या. आमी पयलींय म्हटलां आतांय म्हणटात की म्हादयचो एक ड्रॉप ऑफ वॉटर वी वील नॉट अलाव टू डायवर्ट. केंद्राक गोंयचें पडून गेल्लें ना. मुख्यमंत्र्यान मंत्रिमंडळा सयत राजिनामो दिवन म्हादय खातीर लोकां बरोबर उबो रावचो म्हूण रोहनाची चॅलेंज. जे केंद्र सरकार चित्ता फ्रॉम द ट्वीट टू द थॉट अँड देन ऑल प्रमोद सावंत व्ह्यूज ऑन वॉट ही वॉज सेईंग इन द पास्ट आर कॉन्ट्रडिक्टिंग टू द व्ह्यूज वॉट मिस्टर जावडेकर इज सेईंग बिकॉज दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट गोवा. आय थिंक that weak leadership which I say and no connect is something which Pramod Sawant has been continuously talking about. I think he should respectfully resign from the post what he is holding because he is not able to do justice to the post. Central taka sangla ki we are not ready to negotiate with you.
So now what is his stand? We need to know whether he is going to take a strong stand. Then he along with his cabinet should resign and along with the people of Goa should stand and say, आम्ही आता म्हादय खातीर उबे रावल्यात म्हणून. म्हादय बचाव अभियानाचे आंदोलन खंय चालूच उरतले. दिस लेटर ही जी वाचली जाल्यार कोणूय म्हणटलो दीस इज गव्हर्नन्स एट इट्स लोवस्ट लेवल. म्हणजे ती उतरां आमी यूज केली जाल्यार म्हणजे किरकोळ कशें, म्हणजे कांयच तुमकां व्हॅल्यू ना अशें करून आज ही लेटर दिल्ली आसा जो आमी निशेध करता आनी म्हादय बचाव आंदोलन ठरलेल्या प्रोग्रामा प्रमाणे फुडें आंदोलन घेवन वतले. इतले सगळे करून मंत्री जावडेकर बुधवारा इफ्फीचे उक्तावणाक गोंयांत. ताचे खातीर सरकाराची तात्पुरती स्टेज सेट. मात म्हादय हुमकळ्ळी ती हुमकळ्ळीच.